सुरुवातीला घेऊया A3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौम्य आसूं. आयज चवथे दीस आमचे तयारीचो आमचो विशय जावन आसा ल्हानविकायेन आनी दोयेलायेन जुवया जेजूचे नीज फाटलादार जावया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ल्हान भुरग्याक बोट दाखोवन सोर्गींचें राज ओसल्याचें म्हूण आमकां भुरग्या भाशेन जावं आपयता. आमी ओड जातली जाल्यार धाकट्या भुरग्या सारकी जावंक गरज म्हूण जेजू शिकयता. भुरग्याचे जिवितांतले आमचे जायते शिकोंक येता. भुरगें मोगाल, उदक्या मनाचें, उर्बेवंत, राग धरिना तसलें, उदार आनी भोगसणें दितोले आसात. हेच शगुणांनी मारये जियेली आनी आमकां तिणी एक देग दवरली. तर हे शगूण आमी आपणावया. हे मिसान आमकां आदार मागुया. आनी जायते फावट आमी ल्हान खालती भुरग्यां भाशेन जावंक ना देखून व्हडपणान मिजाशेन गोरवान बोल्ल्यां देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पारखें सोडवेदार देवा आनी तुमकां फावो मेळिल्लो म्हजो गुन्यांव चालू सांगता. मोनाची जोड फळां चालून वायटान बरें सोडून हांवें जायती पापां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवाचो आनी सनातन रे सगळ्या जगांत आनी भोगता आनी तुमकां फावो मेळिल्लो म्हज्या खातीर आमच्या लागीं विनंती करात मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूट करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांकना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याच्या आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. एजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितूर जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें रुदोना, विलाप आनी आस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्यांक कोणें उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दितां तो खावन धादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी म्हज्या तोंडांत तो मोव भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी हांवें तुका फरमायलां तें सांग. देवाचें उतर देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं दोन गिरेस्त्राय मेळ्ळोले बरी. तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. सबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलेली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवां परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजान. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञांक आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें ओड्डें. तोंड जाता उक्तें. सबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां आनी मनां तयार करून उद्गाराक उबी रावया. Soy
सोमी म्हणटा, म्हजें झूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबीक काळजाचो. Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy. Sorvespor, तुमचे सव्या सो. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून ताच्या फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचे नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळया, त्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेकून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, ताचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ थांबून आसतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोणेकल्या मनशाक कोणें 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगरार सोडून इणांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचना. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळयां परस हाचे विशीं तो ओदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो, आयज बागयोन तेरेजा बेनेडिक्ता ह्या आंखवार आनी रोग साक्षिणीचो आयज आमी उडास करता. जुदेव धर्म सोडून क्रिस्ती पावाडटाक वेंग मारून कार्मेलितान भरती जाले. तेणे बागयोन अबिलाचे तेरेजाचे जिवीत वाचलें आनी जायते देवशास्त्राचे गिन्यान आनी सुरती तिका मेवली. इतलें शिकलेलें आसतना तिणें ल्हानविकायेन आपलें जिवीत कुस्सार कश्टांतल्या जेजूक समर्पिल्लें. जेजूचो कुरीस घेतलो, तशेंच आमी दुसऱ्यांच्या नांवान मोगान आनी शांतीन कुर्साक वेंग माची म्हूण परगटलें. एक आपोवणें अशें तिणें पडयलें आनी अणभवलें, सगल्या खातीर सगल्यांक एक जावंक तें मावुल्लें. तर आयज हे बागयोन तेरेजा बेनेडिक्ता कुस्साचो मोग केलो आनी जरी तो शिकलेलें ल्हानविकायेन कार्तिकायेन जियेलें. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तुमी धाकटुल्या भुरग्या परी जायनात जाल्यार सर्गेच्या राज्यांत भितर सरची नात. आनी एका भुरग्याक ताच्या मुखार उबो करून ताणें तांकां म्हटलें, ह्या भुरग्या परी जायात. आमी जाणा भुरग्या सवे कसलेंच वाचकोडपण ना, कसलेंच मनान काळजान वायट ना. उदार मनाचें, उदार काळजाचें, ल्हानवीक, कालती आनी हे भुरगे असल्या गुणांनी भरलेले. देखूनच म्हणटा, तुमी सर्गेच्या राज्यांत भितर सरतले जाल्यार ह्या भुरग्या परी तुमी जायात. ल्हानविकायेन, दोळायेन, कालतीकायेन जियेयात. तर असले शेगूण आमी आमच्याय जिवितान आपणावंक
आयच्या दिसा ह्या भुरग्याक आमच्या दोळ्या मुखार जेजू दवरता आनी ह्या भुरग्याचें जिवीत पळोवन ताचे गूण शेगूण आपणावंक आमकां आपयता. ल्हानविकायेचो, खालतिकायेचो, दोयाळायेचो आनी असलोच गूण जेजूय सोबे आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान अनुभवूंक मेळटा. शेमोर शेळयो आसली, न्हंय रानांत सोडून सांडल्या तिका सोदूंक वेता आनी मेळ्ळ्या उपरांत खुशाल जाता. तेच परी देवाक जाय आमचे मदलो कोणूय एकलो सांडलेलो नाका. सगळे आमी खुशाल आसलेलीं आनी खरेपणी जेजूची नीज पाटलादारां कशी आमी जियोंक तो आमकां हे भाशेन ह्या भुरग्यां परी जावंक आमकां आपयता. आनी आमची सोबे ताचो हुस्को, ताचो मोग आमकांय दिश्टी पडटा. न्हंय आसली पूण एकूच सांडलेले तरी आसतना तिचे सोदीक वेता आनी मेळ्ळ्या उपरांत खुशाल जाता आनी म्हणटा स्वर्गार असलो ओगळो सोतोस भोगता जेन्ना एक सांडलेलो मनीस देवाशी परत येता. तर आयच्या दिसा आमकां खेरीत भाशेन सायबीण बायच्या जिविताचेर असलेच शेगूण आमकां दिश्टी पडटा. ल्हानविकायेचे, खालतिकायेचे, दोयाळायेचे. ल्हान भुरग्यां परी वागूंक आनी मोयपासान बापाची काकूट दुसऱ्यांक वांटूंक आनी हे परी जेजूची खरी पाटलादारां कशी जियोंक वावरूंक आमकां हे भेटेंतल्यान कृपा मागुया. तर भाग्यवान तेरेजा अविलाची देख घेवया. ल्हानविकायेचे, खालतिकायेचे शेगूण आपणावन भुरग्यां परी सादेपणान आनी कसलेंच भासपणपण नासतना जियोंक आनी तरी आसतना जायत्या सोबी आमची दोयाळाय आमी दाखोवंक. अदीक करून जसो जेजू सांडलेल्या सोबे उदीक दोयाळ आसलो, तांचे सोदीक केलो आनी एकलोय इबाडलेलो ताका नाका आसलो, असलेच आमचेय सोबे चोण एकलो देवाचो मोग आमी ओळखून घेवंक सादेपणान ल्हानविकायेन दोयाळायेन जियोंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमचे आवडे स्वर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी अंकवार मारयेचो गवळीक हुस्को आपणावून आपल्या शेल्यांचो परामोस करून तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. देवान आमकां साबार देण्यांनी भरल्यात. ही देणी आमी सगळे खालतेकायेन आनी ल्हानविकायेन दुसऱ्या खातीर वापरूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमा सोमेस्तांनी जेजूचो पाटलाव कोत्ताना सगळे पाटी सांडून जेजू पयलो वयलो जागो दिवन जिवितान येतोले खोरीस मोगान वेंगूंक आनी जिविताचे सर्व परिस्थितीन जेजूचे खरे शीस आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी
आसाय. तर दर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्याक संवसारी वस्तू दितना पयलीं तांकां ओत्मीक गुणांनी वाडूंक वावरूंक आनी आपल्या जिविताचे बरे चाली वरवीं जेजूचे राज भुरग्या सोबे विस्तारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोईन आयकून घे. भुरग्यां सारकी आमी उक्त्या मोनाची, ल्हानवीक काळजाची आनी उदार मोनाची जावं आनी हे तरेन कसलेंच वास्कोळपण नासतना जिवंक सगल्या सोबे ल्हानविकायेन दोयाळायेन जिवंक आमकां आयती कर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C33, page 42. म्हज्या बाबा मुडीनोय म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तेच्या पातळेले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र विचारा गावाक सर्वेस मानून घेवया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितान जोड घेताना तेचे आंकवार पोळी पाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्याय पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाडटाव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारेक आमी नोमान करतना एका दाड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश आनी संवसाराक पाकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी
ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. ताची सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती उचारता. Pavitra, 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार पलाच्या वैभवान, ओ स्वर्गनिवास सोय, सर्वेस्वराच्या नामयान सोय, ओ स्वर्गनिवास सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोसमरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर होवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराचे रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. आवाळताचो कूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडा आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या भोवडी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोटजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती पागिवन धर्मदूतां आनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागिवन तेरेजा बेनेदिक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माठो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देवाची दयाळाय आनी ल्हानविकाय
सांडलेल्या सोबेक एके शेडयेक सांडलेल्या सोबेक सोदूंक ताचो हुस्को एकलो पर्यान सांडलेलो नाका वो ताचो मोग आनी ताची दोळ्यां ओळखून घेवन बापाक देव वासुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी संगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षितांव तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरायकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजाची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजकोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका पावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. D38.
प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा पागयो तांकवार मारेक आमी आयज मान दिताना तुमी आमकां स्वर्गीच्या जेवणाक दादोशी केल्याय. देखून आमी सोतोस बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मारीची देख घेवन तिची ओरवी आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. आनी ल्हानविकायेर आनी काल्तिकायेचे शेगूण आपणावंक आमकां शिकोय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. देवाचे T60 पेज 229.